सो आयज जो अंसाभाटान एक इन्सिडंट जाला, एक मँगो ट्री जे अपघातात पडले, नेमके केन्ना हो कॉल येयलो सर? ॲक्च्युली आमकां तो रातचो 12 कॉल आयल्लो. सो आमी गाडी घेवन टर्न आउट करून गेल्ले. सो थंय गाडी भितर त्या पॉयंटार वचना जाली. गाडी लोकांचे पार्किंग आसले, सायडीक रोडाचेरूच आसले. सो ते आमी चलोन गेले भितर. चलोन गेले जाल्यार ती काळोखान ते रिस्की आसले कातरपाक. सो ते ओनरा कडेन आमी डिस्कशन केलें, ताका विचारलें. तो पयलीं आमकां म्हणटालो सकाळीं येता काय म्हणून. आमी पयलीं इन्स्पेक्शन केलें त्या झाडाचें वचून. जर आमी इजी आसले जाल्यार ते आमी सोमतेच कट करून येता आसले. सो डेंजरस आसल्या कारणान आमी ते राती रिटर्न आयले आनी ताका सांगलें आमी सकाळीं येवन कट करता म्हणून. सो ते कॉल आमी सकाळीं परत टर्न आउट गेले जाल्यार ते सगळे रेस्ट जाल्ले आसले घराचेर. प्लस गाडी आसली एक कार तेजी. सो ते कारीचेर रेस्ट जाल्ले आसले. ती कार आमी तेजी वाटयली कट करून. आनी वयले घरूय तेजे फक्त शेडीचे तेजे वयले घराच्या शेडीचेर जे पत्रे आसले ते पत्रे तुटल्यात आनी स्लायटली डॅमेज जाल्ली आसा. एक अरावंड 60,000 to 70,000 लॉस जाले. बाकी तेजे सगळे सेफ केला. खंय तरी पिड्यार जाल्ले काय अकस्मात? अपरूटेड जालो. तो मुलांसूनच मोडलेलो, कंप्लीट मुलांसून मोडलो. सो वयर वचून डेंजर आसले कारणान आमी ते राती करूंक ना, सकाळीं गेले. सो कितें ह्युमन इंजरी तितून? ह्युमन इंजरी आमकां कांयच जावंक ना. ते फक्त गाडी मातशी डॅमेज जाला तेजी आनी पत्रे. Hi, my name is Marvin Kotrayal. We had a mango tree which fell down yesterday in the night at around 12:40 in the morning, early morning. So we called the fire brigade. They came in like maybe 10-15 minutes and they came, but unfortunately the road was blocked, so they couldn't do. And there was no major damage and the house was okay, so we asked them to come in the morning. So they came here at around 9 o'clock and they did a good job in clearing it. And yeah, that's about it. There was some your car was inside. The car was damaged. The top bonnet was smashed. The Achha. top and the bonnet, and the top of the house, the roofing was Roofing slightly damaged. The patras. Okay, how much did the damage cost around? This, I think the car would be around maybe 25,000-30,000, and this also maybe around 30, so about 60,000 maybe total, 60 to a lakh maybe. Approximately roughly. 30.